नमस्कार. मेन म्हणजे आम्ही त्यांना सुरुवात केली त्यांना विनय भाई आमचो राज्यसभा च्या फंडांसून MP लॅड ह्या फंडांसून ते सगळे केल्ले. मागीर आमचे तानावडे भाई येयले पळय तेन्ना ती चालीक लायली तेणें आनी ऑर्डर म्हणजे येयले आमदारान बऱ्यापैकी हितून फॉलोअप करून आमचे बिचोलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हेणें ते ऑर्डर हाडली आणि आता ते काम सुरू झालं. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 14-15 तेंच्यांनी लायल्या. जवळ 92 लॅक्स कितके तरी तेजो हें जाला एस्टिमेट जालो आणि आता ते काम सुरू आसा. 37 जाग्याचेर इन्स्टॉलेशन चालू आसा जातलें आणि मेन जे जंक्शनां आहा पळय मेन तेजेर जातलें. या CCTV लावपाचो उद्दिश्ट कितें आसता? उद्दिश्ट म्हणजे तुम्ही जाणा न्हू आतां कितकेशे चोरयो जाता, हिट एंड रन केसीस, एक्सिडंट अशें तांकां फायदो पडटलो म्हणजे तेंच्या खातीर बरें जातलें. चोरी हालीं सुद्दां ते कोटेश्वर देवळान सुद्दां चोरी जाली. हें आसल्यार मातशें एक हें जातलें तांकां बेनिफीट मेळटलें पुलिसांक बी. इन्स्टॉलेशनच्या उपरांत मागीर कोण कॉन्ट्रॅक्ट घेवन निगराणी दवरता? पुलीस करतात आणि एक आमच्या हितून आसतलो इन्स्टॉल प्रिन्सिपलान एक पुलीस येतली आनी तेंचे मेंटेनन्स कोण दवरतलो? आतां तेजे 3 वर्सां आसा मेंटेनन्स. ओके. 3 वर्सां मागीर आमी पळयतले. खंयच्या कंपनी कडेन आसा? हय. कंपनी खंयची? कंपनी खबर ना इन्शुरन्स आमी ते मनार घेतले. आज बिचोले ठिकठिकाणी कॅमेरे लायले आसात, CCTV कॅमेरे लायले आसात. ही मागणी आमी खूब पयलीं दिसा पासून केल्ली आसा. खूब दिसां कित्याक सांग बरेचशे ज्यो गैरप्रकार घडटात ताचे जे हे मेळपा खातीर आमी एक CC कॅमेरा लायला आसा ताचो आमी उपयोग करूं शकतात. खास करून आमी स्वच्छता दूत आमी जे साफ सफाई करतात आमचे ग्रूप आसा ताचेर सुद्दां आमी ही मागणी केली की जेणे करून जे उक्त्याचेर हांगा जो कचरो उडयतात तो कोणे म्हणजे ताच्या ह्या हातूंतल्यान आमकां ताचें हें मेळचें म्हणजे प्रूफ मेळचो आनी ताचेर कारवाई जावची. तशेंच बरेचशे आनी काही घटना आसात जाच्या कारणान जो म्हणजे आयज चोरयो जायत आसात किंवा एक्सिडंट जायत आसात. ह्या सगळ्याचेर एक नियंत्रण दवरपा खातीर CC कॅमेरा हांगा TV लायिल्ले आसा कॅमेरा लायिल्ले आसात ताचे खूब उपयोग जातलो आनी ह्या सरकारी यंत्रणा ज्यो आसात पुलीस स्टेशन म्हणा किंवा नगरपालिका म्हणा किंवा मामलेदार ऑफिसां ह्या ज्यो हे आसात हे आस्थापनात हांच्यांनी ह्या ज्यो CCTV कॅमेरा लायिल्ले आसात ताच्या माध्यमांतल्यान जे हांगा गैरप्रकार घडतात ताचेर नियंत्रण हाडचें आनी जेणे करून दिवचल बरें हें जावचें शहर बरें उरचें. खास करून गुन्हेगारी क्षेत्रांतल्यानूय हांगांतल्यान ज्यो जातात ते हाचेरूय कंट्रोल उरतलो. त्या बरोबर हांगा स्वच्छता उरना लोक जाय तसो कचरो खंय रस्त्यार उडयतात आनी नियम भंग करतात. ह्या गोश्टीचेर सगळें नियंत्रण उरतलें अशें म्हाका दिसता. आनी परत एकदां हांव सरकारचें आनी खास करून आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हांच्यांनी हाच्या खातीर प्रयत्न केल्या बद्दल हांव तांचे आभार मानता. खास करून हांव हाच्या खातीर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये आनी पयलींचे आमचे राज्यसभा खासदार आमचे तेंडुलकर हांचे कडेन ह्या बाबतींत उलयलो. तांच्यांनी म्हाका आश्वासन दिल्लें की तुका हे CCTV जे आसा पळय कॅमेरा आसात ते हांगा दिवचेर उपलब्ध जातले. आज ताचे प्रत्यक्ष हांगासर हें जाल्लें आसा त्या बद्दल हांव खासदार आनी डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हांचे आभार मानता. आमच्या बिचोलेंत तुम्ही जर पळयल्यार सध्या CCTVचें काम चालू आसा. इनफॅक्ट ही फायल लास्ट आमदार जाल्ल्या पासून हांव फॉलोअप करता. सगळ्यात पयलीं हांव आमचे धन्यवाद करता एक्स राज्यसभा MP विनय तेंडुलकर. तांचो फंड हो आतांच्या आमच्या MPंचो हो फंड न्ही आनी तेन्नाच्यान आमी फायल प्रोसिजर केली. पण तुमकां खबर आसतली पयलीं इन्स्पेक्शन जाता स्पॉट आयडेंटिफाय करता आनी स्पॉट आयडेंटिफाय करपाक आमी म्युन्सिपालिटीचो हेल्प घेतला ट्राफिकाचो हेल्प घेतला PWDचो आनी ते स्पॉट आयडेंटिफाय केल्ले आसा 27 आनी ते स्पॉट आयडेंटिफाय मागीर प्रपोजल CO म्हणजे म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर मागीर ते एडिशनल कलेक्टरा कडेन येयला आनी थ्रू कलेक्टर काम जालें कित्याक फंड आसता तो MPचो आनी मागीर कलेक्टरान इम्प्लिमेंटींग एजन्सी ITचीक दिला जे म्हजे कॉर्पोरेशन असले म्हणून तर ह्यो इतल्यो प्रोसिजर फास्ट जाला. सो मागीर आमी टेंडर फ्लड करून एक रवी सोनार म्हणून आसा नुपूर टेक्नॉलॉजी जायती तांकां आमी दिल्लें आसा. चडशें काम जाल्लें आसा. म्हजो प्रयत्न आसतलो
की हे जे म्युन्सिपल हे चवथीच्या पयलीं हे जे सगळे जे हे आसा कॅमेरा आसा ते ॲक्टिवेट जावपाक जाय, सुरू जावपाक जाय. आनी हे सगळे करच्या खातीर आमचे म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन कुंदन फळार आनी तांच्या कावन्सिलान तांच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आनी सगळ्यांनी सपोर्ट केल्ल्याच मुळे हे आमी आज करूं शकता. तुका कॉस्टिंग कितकें आसा? अरावंड 92 lakhs आसा हाचे सगळे कॉस्टिंग आसा. बिचोली शहर आता CCTV कॅमेऱ्याच्या नजरेन दवरतले वयतले. याच बरोबर बिचोली नगरपालिका आणि आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्या फुडारपणान आता बिचोली शहरात CCTV कॅमेरा 37 जागेर लावचे वयतले. फाटले तेंडुलकर जेन्ना MP आशिल्ले त्यांच्या फुडारपणान हांगासर MP फंडांतल्यान काही फंड CCTV कॅमेरा लागून रिलीज जाल्ले. ते आता पाठलाग करून डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्यांनी फायलीचे पाठपुरावा करून आता ती CCTV कॅमेराचो फंड हांगा रिलीज जाल्लो. त्याचबरोबर तुम्ही फाटल्यान पळयता आसतले की ही एक गल्ली आहा, त्या गल्लीन सुद्धा CCTV कॅमेरा ऑलरेडी इन्स्टॉल केल्लो आहा. त्याचबरोबर देवळां जी आहा मुख्य जागे जे आहा त्याच जाग्याचे सगळ्या जाग्याचेर CCTV कॅमेरा लायले गेल्ले आहा. आता तुम्ही पळयतले की ह्यो गजाली करतना नजरेन दवरले कांय दिसां पयलीं चोरी जाताल्यो, खंय एक्सिडंट जातालो, ह्यो गजाली आता CCTV कॅमेरान नजरेन रावतले अशें म्हणून हांगातले नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आणि आमदार चंद्रकांत शेट्टी आणि काही थळावे जे कोण हांगातले जे लोक आहा तेंच्यांनी सुद्दां सांगले की बरी गजाल आहा की खंय ना खंय तरी खंयची गजाली कॅप्चर जाली की पोलिसांक फायदेशीर जातली, लोकांक फायदेशीर जातली आणि ह्या बद्दल चोर आणि काही घटना ज्या वायट घडटात त्या नजरेन उरतले. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कामत.